नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स 5 वर्षांत 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड घेतले राजकीय पक्षांनी 22,030 केले रिडीम SBIचे सुप्रीम कोर्टात एफिडेविट वेंचणूक आयोग म्हणटा डाटा रोखडोच भौशीक मुद्रा स्कीम मेळटा मोदीच्या गॅरंटीचेर देशाची उदरगत मोदीच्या गॅरंटीचेर गोंयचे दोनूय सीट जिखयात मुख्यमंत्री सावंताचो फोंड्या नमो नव मतदाता संमेलनात उलो रेंट कार बायक घेवपी टुरिस्टांक आतां नेम अटी येरादारीचे शिस्ती विशीं फॉर्म भरचो पडटलो मान्य आसल्यारच गाडी वाडटे अपघाताचे फाटभुंयेर ट्रॅफिक पोलिसांचो निर्णय कळंगुटे कांय कडेन भोवल्यार थायलंड कशें दिसता ब्रह्मेशानंद स्वामी म्हणटा शाळांनी छत्रपती शिवाजी रामदास स्वामी विशीं अभ्यासक्रम ना पाठ्यक्रमात सुदारणा जाय आंबेडकर जयंती दर वर्सा राज्य कार्यावळ म्हणून मनोवपाचो सरकाराचो निर्णय नोटिफिकेशन जारी समाज कल्याण नोडल खातें कार्यावळीची जबाबदारी तांची ISLान फाल्यां FC गोवाची बंगळुरू आड फातोड्डे मॅच चवथ्या सुवातेर FC गोवाची नॉकआउट सुवात निश्चित मात टॉप दोनांत येवन सेमी जोडूंक सगळ्या मॅचींनी जैत जाय 5 वर्षांत 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड घेतले राजकीय पक्षांनी तातूंतले 22,030 रिडीम केले SBIची सुप्रीम कोर्टात कंप्लायन्स एफिडेविट 1 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 मेरेन विकते घेवन रिडीम केल्ल्या बॉन्डांचो रिपोर्ट वेंचणूक आयोग म्हणटा दाखय लिपय कसलीच ना बॉन्डाचो डाटा मेळ्ळा रोखडोच भौशीक करतले लोकांक काम धंदो करूंक मुद्रा येवजण मेळटा ती मोदीचे गॅरंटीचेर देशाची उदरगत चल्ल्या मोदीच्या गॅरंटीचेर हे फावट गोंयच्या दोनूय सीट जिखोवन दियात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो फोंड्या विकसीत भारत कार्यावळींत जाल्ले नमो नव मतदाता संमेलनात उलो मोदी सरकाराच्यो स्किमी मुख्यमंत्र्यान लोकां मुखार मांडल्यो सगळ्यांची सजेशन मागपा खातीर आयला तुम्ही सगळ्यांनी म्हणजे परत एकदा मोदी सरकार हाडपा खातीर आमकां गोंयांतल्यान दोनूय खासदार निवडून हाडपाक जाय आनी निश्चित रित्या हे फावटी आमकां फोंड्याकारा कडल्यान जवळपास 80% चड मताची अपेक्षा आसा फोंड्याकार दिसले काय ना मोदीजीच्या गॅरंटीचेर दुधकाराक 1,60,000 रुपया विदाउट इंटरेस्ट लोन दिले गोंयांत जवळपास 5,000च्या पेक्षा चड बेनिफीट आसा तेंच्यांनी गॅरंटी दवरूंक ना मोदीची म्हणजे गॅरंटी कोणाची मोदीजीची गॅरंटी फुलकार आसूनी नुस्तेकार आसूनी दूधकार आसूनी शेतकार आसूनी प्रत्येकाक जे लोन मेळ्ळे ह्या मोदीजीच्या गॅरंटीचेर मेळ्ळे आणि तीच गॅरंटी आमकां तुका दिता की फुडल्या अजून एक 5 वर्सांनी म्हणजे आमी तशें म्हटलें की फुडल्या 5 वर्सांच्यो सगळ्यो दिल्ल्यो गॅरंटी फुलफील करपाची गॅरंटी मोदीजीची आसा PM मुद्रा लोन ही त्याच विशयाचेर आशिल्ली की नवीन स्टार्टअप सुरू जावचे PM मुद्रा लोन म्हण किंवा स्टार्टअप लोन स्टँडअप लोन ही तशीच जाली ताका कोलॅटरल सिक्युरिटी दिनाका बट यूथ एंटरप्रिनर्स नवीन एंटरप्रिनर जो IT सेक्टरात कित्याक करता तो बट आमी ट्रेडिशनल बिझनेस विसरू शकना PMन आता PM विश्वकर्माच्या योजनेच्या अंतर्गत ट्रेडिशनल बिझनेस फुलकार आसतलो नुस्तेकार आसतलो वड्याकार आसतलो चप्पलकार आसतलो हांच्या खातीर PM विश्वकर्मा योजना काढली त्या योजनेत 1 लाख रुपयापर्यंतचो लोन विदाउट गॅरंटी विथ द रेट ऑफ 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट PM विश्वकर्मा दिता आणि खरोखरच म्हणजे खूप बऱ्या पद्धतीची आणि सुटसुटीत योजना PM विश्वकर्मा काढली बसल्या म्हज्या तकलेंत तेच आयलें की आमी अशा पद्धतीची एखादी जर लॉन्च करीत जाल्यार ट्रेडिशनल व्यापाऱ्यांक हाचो खूप मोठो फायदो जावपाक शकता गोंयांत रेंट कार आणि बायक घेवपी टुरिस्टांक आतां अंडरटेकिंग फॉर्म भरचो पडटलो येरादारीचे शिस्ती विशीं सगळे नेम अटी मान्य आसल्यारच गाडी भाड्यान घेवंक मेळटली
SP ट्रॅफिक राहुल गुप्ता उलयलो. अंडरटेकिंगात 10 म्हत्वाचे नेम सांगल्यात. रेंट कार बायकांच्या वाडट्या अपघातांचे फाटभुंयेर निर्णय. अदीं मदीं खंय इन्स्पेक्शनय करतले. रेंट कार आणि बायक घेऊन गोंय भोंवडी करपी ट्युरिस्टांचो आंकडो दिसान दीस वाडटा. तांचे एक्सिडंटूय वाडटात. गोंयांतले ट्रॅफिक नेम खुटाळ्याक मारून कितलेशेच ट्युरिस्ट भोंवतात. तांचेर आळाबंदी घालूंक येरादारी खात्यान आतां उपाय काडला. ट्युरिस्ट गाडयो भाड्यान घेतनाच तांच्या कडच्यान अंडरटेकिंग घेतले. सगळे नेम अटी मान्य असल्यारूच तांकां गाडी दितले. So for this purpose, to instill a greater sense of awareness that what challenge will lie ahead of a user when they use a rented vehicle, we are going to make them sign an undertaking at the moment they are getting the rented vehicle from the agency. So we have designed 2 undertakings, one for rented bike and one for rented cabs, and these undertakings contain 10 points, 10 road safety regulations that the user will read and user will fill his personal details on this undertaking and then sign it. So this is the undertaking for rented car and this is the undertaking for rented bike. So based on the specific issues of bike and cab, this undertaking has been drafted. Undertaking, there will be 2 copies of undertaking that the user will have to sign. One will be kept by the user himself throughout his stay in Goa and other will be submitted to the rented agency. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. भारतरत्न सर्गेस्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराची जयंती दर वर्सा राज्य कार्यावळ म्हणून मनोवपाचो निर्णय गोंय सरकारान घेतला. ते विशीं नोटिफिकेशनय काडलें. 14 एप्रिलाक आंबेडकर जयंती. समाज कल्याण खात्या कडेन आंबेडकर जयंती खातीर नोडल खातें म्हणून जबाबदारी दिल्या. सुवाळ्याची सगळी तयारी तांणीच करपाची. कळंगुटे कांय कडेन भोंवल्यार थायलंड कशें दिसता. ब्रह्मेशानंद स्वामी मयांत तिखाजन विजयानंद हायस्कुलाचे नवे बिल्डींग आनी सभाघराचे उक्तावणाक गेल्ले कडेन उलयलो. शाळेच्या अभ्यासक्रमात छत्रपती शिवाजी रामदास स्वामी सारके महापुरुष ना. पाठ्यक्रमात बदल जाय. कार्यावळीक मुख्यमंत्री खासदार भाऊ मंत्री शिरोडकार आशिल्ले. सिलेबसमध्ये जे शिक्षण जे आहे ते शिकवतो. मला तरी असं वाटतं या सिलेबसचा पुनर्विचार होण्याची आवश्यकता आहे. कारण हे जे शिक्षण आहे हे शिक्षण माझ्या देशातला शिवाजी मला शिकवत नसेल, माझ्या देशातला जर समजा रामदास स्वामी मला शिकवत नसणार आहे, माझ्या देशातला राम मला जर शिकवणार नाही आहे, माझ्या देशातला कृष्ण मला जर शिकवणार नाही आहे, माझ्या देशातलं जे मॉरल्स आहे, माझ्या देशातली जी नीतिमूल्य आहेत, माझ्या देशातलं धन आहे, माझ्या देशातला संस्कार आहे, हे जर माझ्या मुलांना जर या लहान वयामध्ये मिळणार नाही, काय करायचं आहे ते शिक्षण. त्यापेक्षा श्रीपाद भाऊंनी सांगितलेलं उदाहरण एकदम जोरदार उदाहरण होतं. अरे टमाटर पूर्वी घालायची पिशवीत का नारळ पूर्वी आपल्या पिशवीत घालायचा, हे एवढे संस्कार जे आहेत किंवा एवढा विचार जो आहे तो माणसाला जगायला लागतो. आणि हा विचार जो आहे या शिक्षणामध्ये असणे अत्यंत आवश्यक आहे. मी काल चुकून कळंगूटला पोचलो. अरे बाप रे, भयानक. म्हणजे एका वेगळ्या आमच्या फेस्टिवलसाठी एक जागा बघूया म्हणून गेलो होतो. बघूया तरी कसं असतं ह्यांचा बीच असं म्हणून गेलो होतो. मी चुकून तिकडे अशा लेनमध्ये पोचलो, मला वाटलं मी थायलंडला आलेलो आहे. चुकून पोचलो मी. इतकं भयानक चित्र मी गोव्याचं तिकडे पाहिलं आणि माझं डोकं सुन्न झालं, काळीज धस्स झालं आणि वाटलं की हे काही गोव्याचं खरं चित्र नाही आहे. म्हणून पालकांनो, हे दोन्ही हात जोडून मी तुम्हा सगळ्यांना सांगतो की आम्ही सगळ्यांनी गोव्यामध्ये बरे दिवस परत आणण्यासाठीचा अट्टहास ठेवूया. मोरजे कासव सांबाळ वाठारा लागच्या पर्यटन खात्याच्या प्लॉटांत निमाणे संस्कार नाका. हायकोर्टाची उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार, पर्यटन संचालक आनी सचिवाक ऑर्द.
कासव सांबाळ वाठार 67 मिटरांचेर आशिल्ल्यान परिणाम जावचो ना म्हूण याचिका. कोर्ट म्हणटा कासव सोशीक हाचो अर्थ तांकां त्रासदायक गजालींक परवानगी मेळटली अशें समजूं नाकात. मोपा विमानतळ वाठारांत बांदकाम चलतना राखणेवणत आंगार कोसळून झारखंडचो कामगार सोंपलो. मोपा पुलिसेन अनिसर्गीक मरण म्हूण केस केल्या. पुलिसेन PWDक सायट इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट दिवंक सांगला. बॉडी पोस्टमॉर्टमाक GMCत गेल्या. फुडलो तपास चल्ला. मोपा पुलीस स्टेशनाच्या गेटीच्या जे GMRचो जो एअरपोर्ट सुरू आसा, मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, त्या एअरपोर्टाच्या गेटीच्या भितर एक अशी गजाल घडल्या ती म्हटल्यार आयज मेगावायट कंपनीचे कांय लेबर्स जे आसात ते काम करताले. थंय एक हॉटेल येता आनी त्या हॉटेलाचें काम करताले आनी त्या हॉटेलाची एक भिंत बांदपाचें जे रिटेनिंग वॉल बांदपाचें काम आसा तें काम सुरू आशिल्लें. तें काम सुरू आसतना एक 1.5 मीटर ती रिटेनिंग वॉल तांच्यांनी बांदलेली आनी ती वॉलाचें काम सुरू आसतना ती वॉल कोसळ्ळा आनी एकटो झारखंडचो एकटो लेबर जो आसा तो तेका मरण आयिल्लें आसा. जेन्ना ती तो काम करतालो तेन्ना तो त्या वॉलाच्या सायडीक बसून काम करतालो आनी ती दुसऱ्या सायडींतल्यान कितें तरी जाल्या कारणान ती वॉल ताचेर पडली आनी ताच्या तकलेक खूब इंजुरीज जाली. तेका थंयच्यान लागींच्या कासारवण्णे हेल्थ सेंटरान ताका व्हेलो पूण थंय तेका तेची डेड डिक्लेअर केलो. आतां थंयच्यान तेची बॉडी जी आसा ती पोस्टमॉर्टमाक GMCन धाडली वयतली. आतां मोपा पुलीस स्टेशनार अननॅचरल डेथ म्हूण ही केस रजिस्टर केला आनी आतां मोपा पुलीस जे आसात तो फुडली एन्क्वायरी कितें आसा ती चालू केल्ली आसा. आतां जी म्हायती मेळटा त्या म्हायती प्रमाण तो लेबर जो मेला तो झारखंडचो लेबर म्हूण कळटा आनी ताच्या फॅमिलीक आफोवन आनी ताच्या बरोबर जे कोण कामाक आशिल्ले त्या लेबरांचे स्टेटमेंट मोपा पुलीस जे PI आसात ते रेकॉर्ड करपाचे आसात आनी तांच्यांनी सद्याक अननॅचरल डेथ म्हूण केस रजिस्टर केला आनी ताचेर फुडली चवकशी जातली अशें PI जे आसात तांच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा. पेडण्याच्यान प्रुडंटा खातीर ज्ञानेश्वर वरक. स्कुलां खातीर फंड उबारपाच्या नांवान भुरग्यांक लॉटरी कुपन रॅफल्स विकपाक लावपाच्या प्रकरणाची गोंय राज्य बाल हक्क आयोगान खर दखल घेतल्या. असल्या गजालींनी भुरग्यांचें शोशण जाता. लॉटरी रॅफल्स विकूंक तांचेर दबाव हाडटात म्हूण हुस्को. हे प्रकार बंद करचे. आयोगान 15 दिसांत शिक्षण खात्या कडच्यान एक्शन रिपोर्टूय मागला. गोंयांत सिगरेट ओडपाचें प्रमाण देंवता. ताका लागून तोंडाचे कॅन्सराचे दुयेंतीय उणे जाल्यात. तंबाखू व्यसन मुक्ती खातीर वावुरपी कॅन्सर तज्ञ दोतोर शेखर साळकार उलयला. तंबाखू उत्पादनाचो प्रचार करपी जायराती उण्यो जाल्यात. संवसारीक नो स्मोकिंग डे निमतान खासा रिपोर्ट. आज जायते तरणाटे वायट व्यसनात सापडलेले दिसतात. सोरो पिवप, ड्रग, सिगरेट, तंबाखू यासारखे गजाली गोंयांत सहज सापडटात. मात फाटले कांय दीस गोंयांत सिगरेट ओडपाचे, तंबाखू प्रोडक्ट वापरपाचे प्रमाण देंवलां. संवसारीक नो स्मोकिंग डे निमतान दोतोर उलयले. इम्पॉर्टंट पार्ट इज आमचे कडेन स्मोकिंग तशें कमी जालां. म्हणजे आमी गोंयचीच जर आमी स्टॅटिस्टीक जर 1984 ऑलमोस्ट 30-35% लोक सिगरेट किंवा विडी पिताले किंवा पान तंबाखू खाताले इन एनी फॉर्म म्हणटा टॉबॅको. आयज ते आमचें प्रमाण आयलां 10% सकयल आयलां. सो इट इज डिक्रीज. तशेंच तेन्ना कॅन्सराचें प्रमाण ओरल कॅविटीचे कॅन्सर आमी UP BP पळय 45% स्मोकिंग आसा आनी तंबाखू आसा. तांचे ओरल कॅविटी कॅन्सर इज ऑलमोस्ट 50% आसा. आमचे ते ओन्ली 20-25% आसा. सो हे सिगरेटीचें प्रमाण ओडपाचें कमी जावन ताजो आमकां फायदो जालो. ताजो फायदो जालो म्हणजे कॅन्सराचे केसीस ज्यो आहात त्यो कमी जाल्यो. ऑल्सो इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेअरनेस अमॉंग द पब्लीक, मोस्टली अमॉंग youths and public at large, what the hazardous effect that tobacco can cause. In order to for that we have not only at World Health Organization level but in our national level also we have what is called as National Tobacco Control Division, and at state level we have State Tobacco Control Division. मजगती कदंब बसी वा हेर जाग्यांचेर लावपी तंबाखू प्रोडक्टांचो प्रचार करपी जायराती आतां खंय उणे जाल्यात. सदांच तुमी उलयताले की कदंबाचे एडी जाताले, सो तुमी सदांच आवाज उडयताले, सो तेजें कितें प्रमाण कमी जालां? एड बंद जाली न्ही, ती एड बंद जाली. आनी इम्पॉर्टंट म्हणजे त्यो आमच्या सगळ्या त्या सी शोरचेर मांडवीचेर जे व्हडले व्हडले बोर्ड लायिल्ले ते सुद्दां हायकोर्टान आतां सांगलें तांकां म्हणून ताणें ते पड्डे लायले तांकां आतां. सो आय एम हॅपी दॅट एटलीस्ट समबडी इज टेकिंग कॉग्निशन ऑफ अवर फायट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. LPG गॅस सिलिंडराचे होम डिलिव्हरीक मायज पयशे घेवं नाकात म्हूण सरकाराचो LPG, HPCL, BPCL आनी IOCLचे डीलर एजंटांक ऑर्डर.
डिलिव्हरीच्या नांवान पयशे घेवपाच्या प्रकारान गिरायकांचेर वजें. कोणीय घेता आसत जाल्यार गिरायकांनी कागाळ करची म्हूण उलो. पूण एक्चुअली डिलिव्हरी घरा कडेन करपाक म्हणजे तो कायदो. इट इज नॉट अ फेवर. हो कायदो तेंचो. आनी ते सगळे तुजे पेमेंटान येता. जेन्ना आमी आतां गॅस 870 जर आमी फारीक करता, 817 जर आमी फारीक करता, तितून ऑलरेडी आमचे डिलिव्हरी चार्ज ऑलरेडी गिरायक पेड करता कंपनीक. सो ताका आनी डिलिव्हरी चार्ज करपाक जायना. पूण आतां ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान 2023 गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान सगळे पेट्रोलियम कंपनी, त्याचे चेअरमॅन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हे सगळे कंपनीक तेंच्यांनी बरयल्लें की तुम्ही खूब कंप्लेनी येयल्या बी, हेजेर तुमी लक्ष घालचें आनी तुमचे सगळे डिलराक ते इन्स्ट्रक्शन दिवचे म्हणून. आतां हें जाले उपरांत मागीर स्टेट गव्हर्मेंटाक बरयल्लें तेंच्यांनी. सो म्हाका तरी दिसता हो जो प्रेस न्यूज जो डिपार्टमेंट ऑफ सिव्हिल सप्लायज एंड कंज्युमर अफेर्सान घातलेलो आसा, म्हाका दिसता म्हत्वाचो आसा. कित्याक खुबश्या लोकांच्या मनान डावट आसतालो चार्ज करपाक जाता की जायना म्हणून. सो आतां हे न्यूज येयल्या उपरांत गिरायकाकूय बरें क्लियर स्पश्ट करून समज येतलें तांकां की एक्स्ट्रा चार्ज घेवंक जायना. गव्हर्मेंटान एक नोटिफिकेशन काढला, एक डिस्ट्रीब्युटर जे सिलिंडरचा तांकां एक ऑर्डर दिलेला की तुम्ही डिलिव्हरी सिलिंडर घरा करता आसतना, होम डिलिव्हरी करता आसतना डिलिव्हरी चार्जेसाचे कांयच घेवपाचे ना अशी सध्या गव्हर्मेंटान ऑर्डर दिलेला. शिवोले हेरिटेज झाडां मारपाच्या प्रकाराची हायकोर्टान खर दखल घेतल्या. आयिल्ले जनहीत याचिकेचेर ताकतिकेची सुनावणी. फुडली अर्द ये मेरेन शिवोले एकय झाड मारूंक जायना, सरकारान लक्ष दिवचें म्हूण कोर्टाची अर्द. सुनावणी 26 मार्चाक. कोणे आनी कित्याक 35 हेरिटेज झाडां मारलीं ताचो रिपोर्ट दिवचो, ऑथॉरिटीक अर्द. This morning I have mentioned to the court that last week between 3rd and 5th of March around 35 big huge heritage trees have been felled at Seolim from the Seoli marketplace up to a short stretch of the SFX school, and the citizens were very alarmed and they asked the contractor whose permission he was felling the trees with. He had no names to offer, no permission to give, nothing. But what he told them was that not only this, I have also been given permission to cut from Seoli market across the hill up to Bade Junction, Asagaon. According to him, around 120 trees are required to be cut. And the court was absolutely shocked at the nature of the trees felled, the ruthless and very rudimentary hacking that has been done. All the branches are lying on the ground and so on. The government advocate reported that they have filed a first offence report. Forest Department has filed a first offence report under one local person from Seolim. Wadi Seolim. So the court has directed us to join that party as a respondent and ask the police department to help us to find who he is, because there is no address except his name and the address. Also the court has told the forest department and the the PWD and RFO to maintain proper vigilance in the area and see that no other trees are felled. मडगांव SGPDAचे होलसेल नुस्त्या मार्केट फातोड्ड्या सावन तात्पुरते वेर्णा IDCंत शिफ्ट केलां. GSIDCन नवें मार्केट बांदपाक घेतलां. काम बेगीन जावंक जाय, लोकांकय आडखळ नाका म्हूण मार्केट शिफ्ट. थळावे नुस्तेकार मात बेजार. ओपन जातले न्ही 6 म्हयन्यांनी फेज 1 ओपन जातली. देन मिनिस्टरा बरोबर आमचे डिस्कशन जाल्यार मिनिस्टर म्हणलें की आज एक फेज ओपन करत आनी वर्सां भितर ती जायत जाल्यार इट विल लूक व्हेरी बॅड म्हणून, बिकॉज वी कॅनॉट डू 2 थिंग्स एट वन टायम. हें ओपन करून तें कंजेशन आसतना दुसरें काम फास्ट जावपाक शकना. सो इफ यू हँड ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑल्सो टू अस, वी वील कंप्लीट इट विदीन 6 months. सो दॅट रिमेनिंग पार्ट तो आमी अजून शिफ्ट करूंक शकले ना. लास्ट टायम मिनिस्टर रेजनाल्ड सरा कडेन उलयलो, हांवूय रेजनाल्ड सरा कडेन उलयलो, IDCचो चेअरमॅन, and he has told us there are some sheds which he will see whether they are renting it out or they are empty. Once एक आमकां खंयची शेड मेळ्ळी जाल्यार हे सपोज
फिश मार्केट थंय शिफ्ट जालें. सो तुमी वेर्ना IDC व्हरपाक सोदता? वेर्ना IDC व्हरपाक सोदता. सो इट इज फॉर अ टेम्पररी पिरियड, एक 6 म्हयन्या खातीर सपोज इफ वी टेक दॅट हांगा इमिडिएटली रेडी जातलें. अजून तेंची अर्दी तशीच उरला, 60% काम जालां. आमकां ते सांगतात 3 म्हयन्यान जाले, 3 म्हयने आत्तां मार्केट शिफ्ट करता, आत्तां मार्केट शिफ्ट करता. अजून तेंची मार्केट जालें ना. आतां ते म्हणटा आमकां आनी तुमी खंय वचा, आमकां शिफ्ट करता म्हणटा ते, आनी वेर्ना वचा म्हणटा ते, आनी एज पर चेअरमॅन GPDA. पूण ते सडनली वेर्ना वचा तुमी हें काम आमकां अजून ते आमकां गॅरंटी ना ती की मार्केट जातली केन्ना ती. आतां मोलाची गरज ना. आतां हांगा सायडीन बसता आमी रिक्वेस्ट केल्ले तांकां, आनी आमी प्रपोजल घातलेलो की बेश्टे शेड बांदल्यार पुरो म्हणून हे सायडीन, आनी व्हडलें कन्स्ट्रक्शन करपाक गरज ना. एक 2-3 म्हयन्यात तें काम जाता. ISLात फाल्यां FC गोवाची बंगळुरू FC आड फातोड्डे मॅच. चवथ्या सुवाते वेले FC गोवाची नॉकआउटांत सुवात निश्चित. मात टॉप 2 येवन सेमीफायनलीची सुवात जोडपाक सगळ्या मॅचींनी जैत जायच. ते नजरेन FC गोवाक फाल्यांची मॅच म्हत्वाची. 5व्या नंबरावेले केरळाक नॉकआउट सुवात जोडूंक जैत जायच. Obviously, now after 48 hours later, more calm I am. But my opinion is not about if I finish the game or not. My opinion is that we are losing more than losing points. When the team, in my opinion, is playing the best football in this moment in the competition. The explanations are always difficult in football because everyone can speak and explain his opinion or their opinion and it's correct. Football is one thing that you can say one thing and I can say another thing and both can be right. There is an expression in Spanish, I don't know if in English I can translate that is like sometimes it's like a blanket, no? When you cover your face, your feet are completely out and opposite. Then when the team is creating a lot of chances, if you score, because it's not about even don't score, because we scored 2 goals in Kerala and 3 the other day, but it's true that in Mumbai and East Bengal we created a lot of chances and we didn't score. But then usually when you are attacking, you have some spaces in defense. That was our main point. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.